नमस्कार. सध्याच्या घडयेची गोमंतक टीव्ही तुमच्या मुखार अपडेट घेऊन येयला. पण ताच्या पयलीं सध्याच्या घडयेचो हेडलायन्स आमी पळोवया. उच्च न्यायालयाची सुभाष वेलिंगकाराक ताकाय सांजे 4 दिवचल पुलिशेन हाजीर रावपाचो आदेश. मंगळारा जातली फुडली सुनावणी. भारतीय उद्देग विश्वाचे पितामह रतन टाटांक पिरायेच्या 86व्या वर्सा मरण. मुंबईच्या ब्रीच कँडी हॉस्पिटलांत घेतलो निमणो स्वास. कैद्याचो स्वताक लासोवन आत्महत्येचो यत्न. उज्यान 40 ते 50% लाशिल्ल्यान भलायकी हुस्क्याची. जीएमसींत उपचार सुरू. पोलीस तपासान कांयच लागूंक नाशिल्ल्यान भासुदेव भंडारी बेपत्ता. केस दितले क्रायम ब्रांचीत. मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिल्ल्याची भासुदेवाचो बापूय. शंकर भंडारीची माहिती. ॲडव्होकेट अमित, विजय आनी सुनील ह्या त्रिकुटांचो प्रदेशाध्यक्ष पाटकारा आड चल्ल्यात कारस्थाना. भाजपा मणियारच वेर्णेकराचो आरोप. कवठणकराचेर खर टिका. हरियाणाचे जेताचेर जिलोब्यो खावन उक्तायली खोस. वेलिंगकाराच्या वादा फाटल्यान मुख्यमंत्र्याचो हात. आता मुख्यमंत्र्यानूच दवरला दडोवन. काँग्रेसीचो सहप्रभारी डॉक्टर निंबाळकराचो आरोप. भुतानी जुवारी वादा कडल्यान लोकांचें लक्ष विचलीत करपा खातीर खंय सगळें नाटक. सध्याच्या घडयेची सुभाष वेलिंगकार प्रकरणाची अपडेट गोमंतक टीव्ही तुमचे मुखार घेऊन आयल्या. सेंट फ्रांसीस झेवियर हांच्या कुडी विशीं आक्षेपार्ह विधान केल्ल्या प्रकरणात सत्र न्यायालयान अटकपूर्व जामीन न्हयकारल्या उपरांत हिंदू रक्षा महाआघाडीचे राज्य निमंत्रक सुभाष वेलिंगकार हाणें उच्च न्यायालयान आव्हान दिल्लें. तांच्या अर्जाचेर आयज सुनावणी जाली. सध्याची अपडेट अशी ती म्हणल्यार दिवचल पुलिसांनी वेलिंगकार हांकां धाडिल्ले तिसरे नोटिशीचें पालन करून आयज सांजवेळार दिवचल पुलिशेन हजर रावपाचे वेलिंगकार हांकां उच्च न्यायालयान आदेश दिला. फुडली सुनावणी मंगळारा दवरला. सेंट फ्रांसीस झेवियर हांच्या कुडी विशीं वेलिंगकारान केल्ल्या विधाना उपरांत राज्यभरांतले झेवियराचे भाविकांक तिडक येवन ते रस्त्यार देविल्ले. तशेंच वेलिंगकाराक अटक करपाची मागणी करून भक्तांनी मडगांवां आंदोलन करून खर निशेधूय केलो. दिवचल पुलिसांनी वेलिंगकाराचेर गुन्यांव नोंद करून तांकां चवकशे खातीर आपयलो. हे खातीर तांकां 2 फावटी नोटीसूय जारी केल्ली. पूण वेलिंगकर चवकशे खातीर हाजीर रावंक नाशिल्ल्यान पुलिसांनी पंगड तयार करून गोंयांत ताचो सोद घेवपाक सुरवात केली. ताका अटक करपा खातीर कांय पंगडाकूय महाराष्ट्रांत धाडले, पूण अजून ते मेळूंक ना. मजगतीं ह्या काळान वेलिंगकारान पणजी सत्र न्यायालयान अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केलो. 2 दिसां आदीं त्याच दिसा जाल्ले सुनावणेन 2 फावटी नोटीस जारी करून लेगीत वेलिंगकार चवकशे खातीर हाजीर रावलो ना. हें पळोवन न्यायालयान वेलिंगकाराचो जामीन अर्ज न्हयकारलो. देखून वेलिंगकारान जामीन मेळोवपा खातीर उच्च न्यायालयान धांव घेतली. ताचेर उच्च न्यायालयान आयज सुनावणी जाली. आयच्या सुनावणेचेर नदर दवरूंक गोमंतकाचे सिनियर क्रायम रिपोर्टर विलास महाडिक सर, रिपोर्टर विनायक सामंत आनी वर्षा आश्वेकर सुनावणी वेळार एक्झॅक्ट कितें घडलें तें जाणा जावन घेवया आमी. नमस्कार, तुम्ही पळयता गोमंतक टीव्हीची फेसबुक अपडेट. आणि काय मिनटां पूर्वी आमी तुमकां सांगलेलें की आमी तुमच्या फुड्यान एक अपडेट घेवन येतले. सुभाष वेलिंगकाराची इंटरीम बेल हेचेर केस आसली आयज आनी तेची अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येयल्या. केसीची सुनावणी जाली आनी जजान अशें सांगलां की आता ही जी मॅटर जे आहा ते 15 ऑक्टोबराक दवरलेले आहा. हेचें कारण म्हटल्यार सुभाष वेलिंगकर यांचे वकील जे आसा त्यांनी असो स्टेटमेंट केलो की सुभाष वेलिंगकर हे पुलिसां फुड्यान येवन आपली बाजू मांडपाक तयार आसा आनी तेचेर बिचोलीम पोलीस स्टेशनचे आयो जे आसा त्यांनी सांगले की जर ते आमच्या फुड्यान येता जाल्यार आमी अरेस्ट करचे ना. सो ऑन धीस टोटल सिनारियो कोर्टान जी ही केस जी आसा हेची सुनावणी जी आहा फुडलो मॅटर जो हांव 15 ऑक्टोबराक दवरलेलो आसा जो मंगळार आसा. आनी आयज सांजची 5 पयलीं सुभाष वेलिंगकराक दिवचल पोलीस स्टेशनान हजर रावपाची तांकां आदेश दिल्लेले आसा. आतां आयज सांजचे सुभाष वेलिंगकर हे दिवचल पोलीस स्टेशनार येवपाची शक्यता आसा आनी त्याची फुडें जी आहा त्याची तांकां क्वेश्चन विचारले वतले, त्यांची बाजू आयकून घेतली वतली आनी हांव आपलो रिपोर्ट सादर करून त्याच्या उपरांत 15 ऑक्टोबराक ह्या केसीचे
जे आसा ते तुमच्या म्हणते आमच्या वांगडा हांगासर आसा आमचे क्रायम रिपोर्टर सिनियर रिपोर्टर आमच्या वांगडा आसा अनिल महाडिक सर. आमी तांकां विचारया की कितें जालें, कोर्टान ते हजर असले, त्यांनी बाजू ऐकला, आम्ही विचारून घेऊया. सर मला सांगा, तुम्ही कोर्टामध्ये होता जेव्हा केस आली सुभाष वेलिंगकर सरांची, त्यावेळी नक्की काय झालं? आज सुभाष वेलिंगकरनी जी अँटिसिपेटरी बेल फाईल केली होती ती आज हायकोर्ट समोर आली. तेव्हा आणखी 4 जणांनी इंटरव्ह्युनर ॲप्लिकेशन फाईल केले, पण त्यांची ॲप्लिकेशनला ऐकून न घेता स्टेटने आज बाजू मांडताना सांगितलं की त्यांना त्यांची इन्व्हेस्टिगेशन करायचं आहे, त्यांचे इंटरोगेशन करायचं आहे, त्यामुळे त्यांची गरज आहे. तर पॅटिशनरचे वकील होते सुरेश लटलीकर, त्यांनी सांगितलं की ॲज पर द नोटीस ते त्यांना अरेस्ट करू शकत नाही. ते त्या नोटिसीप्रमाणे पोलीस स्टेशनला येऊन कम्प्लाय करायला तयार आहेत. त्यामुळे कोर्टानं सांगितलं की ती ज्या नोटिसीप्रमाणे त्यांना अटक करण्याची काही गरज नाही, त्यामुळे ते पोलीस स्टेशनमध्ये इन्व्हेस्टिगेशनसाठी उपस्थित राहतील. त्यामुळे ही आता मॅटर येत्या 15 ऑक्टोबरला सुनावणीसाठी ठेवली आहे. त्यावेळी त्या इंटरव्ह्यूची बाजू ऐकून घेतली जाणार आहे. त्यामुळे आज संध्याकाळी 5 वाजता सुभाष वेलिंगकर हे पोलीस स्टेशनवर उपस्थित राहतील अशी माहिती त्यांच्या वकिलांनी कोर्टाला दिली आहे. त्यानुसार पुढील इन्व्हेस्टिगेशन होईल. सर मला सांगा, हे इंटरव्हेशन ज्यांनी केलं त्यांची अशी मागणी होती की त्यांना अटक करावी आणि त्यांना इंट्रोगेशन करावं. ज्याप्रमाणे कोर्टाने सांगितलं की त्यांना अटक होणार नाही, पण इन्व्हेस्टिगेशन होणार, कुठेतरी थोडासा दिलासा सुभाष वेलिंगकर सरांना मिळाला आहे? हां, नक्कीच. कायद्यानुसार त्यांना अटक करता येत नाही त्या नोटिसीप्रमाणे, कारण त्यांनी जी नोटीस त्यांना अजूनपर्यंत मिळालीच नव्हती, पण आता 3री नोटीस पाठवली आहे. त्यानुसार ते आता पोलीस स्टेशनमध्ये येणार आहेत. त्यामुळे त्यांना अटक करायची गरज नाही. कायदा सांगतो की त्यांनी जर उत्तरं दिली नाहीत किंवा समाधानकारक त्यांनी रिप्लाय दिला नाही, तर त्या नोटिसीनुसार पोलिसांना संधी आहे की त्यांनी मॅजिस्ट्रेटमध्ये जाऊन त्यांच्या अटकेसाठी परमिशन घेता येते. पण आता सध्याची जर ते कॉम्प्लाय झाले किंवा त्यांना समाधानकारक उत्तरं मिळाली तर त्यांना अटक होऊ शकणार नाही. त्यामुळे हा मोठा त्यांना दिलासा आहे. तात्पुरता त्यांना अटक होणार नाही, हा त्यांना दिलासा दिला असं आपण म्हणू शकतो. काय 15 तारखेला जेव्हा इंटरव्हेन्शन होईल तेव्हा काय नक्की सिनारिओ असेल तुम्हाला वाटतं? नाही, सरकारी वकील जी बाजू मांडतील त्यावरती सगळं काही अवलंबून असेल. त्यांनी दिलेली उत्तरं समाधानकारक वाटतील, पण ते तसे म्हणणार नाहीत, कारण त्यांचा विरोध असेल अँटिसिपेटरी बेलला आणि पॅटिशनरचे वकील जे काय बाजू मानतील त्याच्यावरती सर्व काही अवलंबून असेल. धन्यवाद सर. तर हे असले आमचे सिनियर रिपोर्टर क्राईम रिपोर्टर अनिल महाडिक सर. त्यांच्यानी खूप बरी माहिती दिली की कोर्टान कितें जालें, कोर्टाच्या जजान कितें सांगलें आणि आता फुडें कितें जावपाचें आसा. म्हणजे आयज सांजचे 5 पयलीं सुभाष वेलिंगकर हांच्यांनी बिदिवचल पुलीस स्टेशनान उपस्थित रावन आपली बाजू मांडपाची. त्या टायमार तांकां अरेस्ट जावची ना इतलो मातसो तांकां दिलासो हायकोर्टान दिल्लो आसा. पूण आता ती जे कितें उतरां दितात, जे कितें बाजू मांडटले त्याच्या उपरांत फुडलो प्रोसिजर जातलो आणि 15 ऑक्टोबर ह्या दिसा ही केसीची फुडली सुनावणी जी आसा ती हायकोर्टान दवरलेली आसा. गोमंतक टी व्ही खातीर हांव विनायक सामंत, म्हाज्या वांगडा म्हजे कलीग वर्षा आश्वेकर हेच्या वांगडा तुमी पळयत रावात गोमंतक टी व्ही. आपाच्या गोंय फुडाऱ्यांनी ह्या प्रकरणात हस्तक्षेप याचिका दाखल केल्ली. ह्या सुनावणे उपरांत आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकार हांणी आपल्यो प्रतिक्रिया आमकां सांगल्यो. आयकात. बेसिकली रावता तूं काय रावता मागीर परत तोच प्रश्न येतलो मागीर. सो आयज एंटिसिपेटरी बेल एप्लिकेशन जी रिजेक्ट जाल्ली सुभाष वेलिंगकर ती आज हायकोर्टांत आयिल्ली. सो हायकोर्टांत आज तांणी सबमिशन केलें की आय वील जॉइन इन्व्हेस्टिगेशन म्हणून एज पर नोटीस. स्टेट हॅज सेड दॅट इफ इज जॉयनिंग इन्व्हेस्टिगेशन देन देर इज नो क्वेश्चन ऑफ अरेस्ट. जज ऑल्सो आस्क द क्वेश्चन की ताका पयली जी नोटीस सर्व केल्ली ती केन्ना सर्व केल्ली काय म्हणून, आनी ती नोटीस सर्व केल्या उपरांत स्टेटान आनी कितें स्टेप्स घेतले हे प्रश्न विचारिल्ले. बेल रिजेक्ट जाल्या उपरांत अंडर 35 जे सेक्शन आसा त्या अंडर ताका नोटीस जी इश्यू जाल्ली ताजे जर नॉन कम्प्लायन्स आसा जाल्यार देन दे हॅव टू मूव JMFC टू सीक परमिशन फॉर हिज अरेस्ट. दॅट स्टेट हॅज नॉट डन, दॅट पुलीस हॅव नॉट डन. आनी आज जेन्ना ताणें स्वताहून स्टेटमेंट केलो की आय वील जॉइन इन्व्हेस्टिगेशन, बिचोलीम पुलीस जे इन्चार्ज ऑफिसर आशिल्ली इन्व्हेस्टिगेटींग ऑफिसर ताणें सांगलें इन दॅट केस वील नॉट अरेस्ट हिम म्हणून. सो दॅट इज वाय ही हॅज बीन आस्क्ड टू जॉइन इन्व्हेस्टिगेशन आयज 5 सुमार बिचोले. आनी मॅटर फुडल्या विकान
दवरल्या टू कन्सिडर इट ऑन मेरिट्स. बट आय थिंक विथ दीस there should not be much left in this application because he has said he is joining investigation, which should have been done much earlier. पण खंय तरी पुलिसांनी खंय तरी लॅप्सीस दिसल्या आमकां म्हणजे जे इन्व्हेस्टिगेशन जेस्टन जालां. नाही, प्रश्न हो आसा की आमच्या डिमांड आशिल्लो की ही शूड बी इन्व्हेस्टिगेटेड एंड ऑफकोर्स अरेस्ट इज वन पार्ट ऑफ गेटिंग इन्व्हेस्टिगेशन डन. नॉन कंप्लायन्स जेन्ना नोटीस काडटा तेन्ना जे स्टेप्स घेवपाचे आसता पुलिसान ते स्टेप्स हांगा खंय तरी पुलीस घेवपाक विसरल्या काय डेलिबरेट लॅप्सीस जाल्या. दॅट इज अ क्वेश्चन वीच निड्स टू बी आन्सर्ड. कारण 35 जेन्ना BNSS जे आसा भारतीय न्याय संहिता ही भाई आमची नागरीक सुरक्षा संहिता आसा हाज्या अंडर 6 आसा क्लॉज. त्या 6 अंडर व्हेरी पर्टिक्युलरली म्हणटा की सपोज तो कॉम्प्लाय करना जे हांगा ताणें कॉम्प्लायन्स करून आशिल्ले then he should have then officer has to make a application before the court to seek his arrest. जे application हांगा स्टेटान करूं ना. So these are the grounds which goes against seeking arrest by the police. So आज जो ताणी स्वताहून जेन्ना स्टेटमेंट करता तेन्ना it is the duty of the police officer to let him join the investigation which is as per law has been done. So तातूंत नॉन म्हणजे लॅप्सीस जरी पुलिसाचे आसा here the chances of asking for arrest for interveners also were very limited and we have done our duty. I think rest is for the state now to take charge and investigate the matter as to the reasons for such insightful statements and whatever action as per law has to be taken against him. That is it. या सुनावणी मजगती सुभाष वेलिंगकार हांचे समर्थकूय भायर हाजीर आशिल्ले. पदाधिकारी नितीन फळदेसाय हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना आपल्यो प्रतिक्रिया सांगल्यो. आयकात. पण आणि ह्या सगळ्या संदर्भात म्हणजे ॲडव्होकेटान उलप हे म्हाका दिसता योग्य जाता अशें म्हाका दिसता. त्यामुळे आसा न्ही अजून टायम आसा. पण तुम्ही उशाचा जी कोर्टान ऑर्डर दिल्या की अरेस्ट करपाची गरज ना बरोबर आमचे पयलीं पासून म्हणणें तें आशिल्लें की शक्यतो अरेस्ट करचें आनी आमी ऑलरेडी रेडी आसा जें कितें इन्व्हेस्टिगेशन करपाचें आसा तें आमी ऑलरेडी रेडी आसा. त्यामुळे अरेस्ट करपाची गरज ना. तुम्ही सॅटिस्फायड आहात? इन्व्हेस्टिगेशनान वेलिंग बाबान हजेरी लावन पासाक मदत करची अशें म्हणलें तर तयार आसा तेजी? वेरी आता तुमकां हे सगळें आतां पळोवन आमच्या भितर 15 तारीख पर्यंत येयना म्हाका दिसता बेल फुडले ते सगळे जे आसा ते वकील जे आसा ते सगळे मजगती सुभाष वेलिंगकार हांचो अटकपूर्व जामीन मंजूर जावचो न्हय म्हूण ॲडव्होकेट प्रतिमा कुतिनो आनी वॉरन आलेमांव तशेंच हेर 3 जाणांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल केल्ली. आयज जाल्ले सुनावणे उपरांतच्यो तांच्यो प्रतिक्रिया आमी आयकुया. Bail application was concluded just now. It is kept further in another 1 week on 15th October. Ayz kita zala, Honorable Justice Deshpande has said that since the accused wants to surrender, ताणे एक statement दिलो आहा की तो surrender जावपाक प्रयत्न करता. So since he wants to surrender, let him surrender. Today 4 o'clock or 5 o'clock he will surrender before Bicholi police station. And PIF direct केलो आहा that he has to comply with section 35 of BNS, 35 part 4 and 6, which requires that जर accused cooperate करिना, investigation cooperate करना, तेन्ना ताका अरेस्ट करपाचे ग्राउंड्स आसतले, ना जाल्यार अरेस्ट जावचे ना. सो इफ एंड ओनली इफ अक्यूज डज नॉट कोऑपरेट, तो हायड करता कितें तरी कन्सील करता, तेन्ना द इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर मायट अरेस्ट. अदरवायज it is as good as interim relief if you go to see, because he has been allowed to appear before the police station today by 4 or 5. Before that there is not going to be any arrest, and since he has made a categorical statement that he is surrendering, and surrendering is the best course for him, because if he does not surrender he would not be eligible for protection. Since he is going to surrender, then what is important is that he is coming before the authorities, whereas all this while he has been absconding. Okay, and when is the hearing? When is the On next? 15th October is the hearing. So that time the PI or the IO, will be giving a report on what is the progress of the investigation, whether he is complying or not, whether he is joining the investigation properly or not. If he is not joining properly, then the ABA will finally be denied. If he is joining and if he is cooperating, then the ABA will be allowed. Whom you have represented? I have represented respondent number 4, intervener number 4, that is Warren Alema. Okay, thank you.
थँक्यू. It's kept for hearing next on 15th. Report of the IO and hearing on 15th. गोंयच लोकांचो विश्वास गोंयकारालो विश्वास गोवा पुलिसाचेसून सारको उठला. आय डोंट थिंक द पीपल ऑफ गोवा आमी गोंयकार देर इज एनी ट्रस्ट ऑफ फेथ दॅट वी हॅव इन गोवा पुलीस. इट्स अ व्हेरी स्ट्रॉंग स्टेटमेंट दॅट आय एम मेकिंग बट दीस इज द ट्रूथ. इफ यू गो टू सी सो मेनी डेज इतले दीस जाले गोंयचे पुलिसा कडेन एकलो 75 year old सिनियर सिटीजना धरू जाल ना. हेजे कित कोटा गोवा पुलिस इज कंप्लीटली इनकेपेबल. आयदर दे आर इनकेपेबल or they are working on the force of someone else. Whose force is Goa police working under? Today we are in such a pathetic condition. आमी गोंयकार आमचे जोरीतोर कोणान जोरीतोर कितें आड उलयले जोरीतोर आड जात जाल्यार आमी खंय धांवताय. आमी पयलीं पुलिसा बरें धांवताय. पुलिसा बरें जोर तर आम जस्टीस मेळना मागीर आमगे देराची माताय आमगे कोर्ट ऑफ लॉची माताय. टुडे द कोर्ट ऑफ लॉ इज गेटिंग this person to the police station. So many days the Goa police did not want to find him. जात जाल्यार तो इजी मेळपाचो. इतलो 75 year old मनीस खंय धांवतलो. कोण कोण कितू पयस देखून धांवतलो. गोंयच पुलिसाक फरक पडना. They do not care about the sentiments and it's very shocking. But at the same time, as I said earlier also, I believe in the court of law. I believe in a judicial system, and I thank the judicial system for making sure that this person comes before the law. आयज 5 देखून तेका टायम दिला यो आनी तुजें तोंड दाखय म्हूण आनी तूं सांग म्हूण तूं असलीं उतरां कित्या उलयलां आमकां इतले कित्या दुखयलां म्हूण. सो एवरीथींग सेड एंड डन. लेट्स जस्ट गो बाय द लॉ. आमी गोंयकार सद्दां पीस लवींग मनीस. आमी तुवें चोयलां प्रोटेस्ट देखून पीस लवींग जाल्ले आनी देखून हांव सांगत तुका आमकां हे सगल्यो हेड नाका. टायम ना आमकां सगल्यांक हे दीस रात पिडेर केल्या एक मनशान. आमी गोंयकार मायनॉरिटी म्हूण वचनाय. आमी सगळे तिगांय हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव मेजॉरिटी आनी आमी हे हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम गोंयकार म्हूण सगळे एक मनशा कडेन. सरकारान एक मनशा लागून फूल गोंया बंद केला. गोंयकारागली न्हीद काबार केले एकले मनशा लागून. कित्याक हो कोण हे संबंध हे जोरी तर सगलीं तुवें कनेक्शन घेयल्या सगल्यांक हेजो उत्तर मेळ्ळा. बट एट द एंड the entire blame should go on the Goa police and only on the Goa police because they have not carried out their duty. सगळे हात उबातले लास्टा आनी हांगा गोंयचे पुलिसानूय जबाब दिवपा जाय की इतले दीस ते कित्या एक मनशाक कित्या सोदून हाडपा मेळना काय म्हूण आमकां. Well, I always said and I'm again saying that I have full faith in the judiciary. But the games are played not by the judiciary. The games are played by the BJP government and especially the Chief Minister who is heading the Home Ministry. Today, being the 10th day, see he had made these utterances, derogatory statements on the 1st in Bicholim. It was the job of the department, that is Home Ministry, to just get him right away. Any jenna complaints which had come, sabar goinche lokani complaints jenna jille te FIR करपाची ड्युटी आशिल्ली ते respected police stationaचे. But what said and done, it was my call and then people came and we forced Sunita Bai, that is SP, and then the letter was sent to Bicholi and on our call the FIR was done. They exale, but then they tried to shield him away. Police failed. All Goa knows how SP Sunita kept on telling us that we are getting him within an hour and don't worry, the police is on hard search and then 2 notices are already put on his house, his phone is off, nothing. ते सगळे कोण जाता की तरी पासून मागीर आमी कोर्टान दिवपा पडले. आमी एडिशनल सेशन कोर्टान गेले ते दीस खंय तरी इंटरवेन्शन ताजे घातिल्ले ताजी बेल रिजेक्ट जाली. पूण आयज आयकूंक येता भशेन सी वी आर इन द हायकोर्ट. we are feeling little demoralized because आयज हायकोर्टान आतां तेणी सांगलां ताज्या लॉयरान सांगलां दॅट ही इज रेडी टू कम्प्लाय आनी ही इज रेडी टू कम बिफोर 5 o'clock म्हणून. सो आमचें इतलेंच आसा, ही हॅज टू कम बिफोर 5 o'clock. इफ ही इज नॉट
not coming and cooperating with the court of law, then definitely it is going to be arrest, and then there is no escape. पूण म्हणल्यार हेजेर कळटा इफ इज रेडी टू कम एंड कॉम्प्लाय म्हणल्यार तो महाराष्ट्र आनी कर्नाटका खंय नाशिल्लो, तो हांच्याच खंयच्या तरी मंत्री मिनिस्टरान आनी ताका सीएमान ताका खंय तरी शिल्ड करून सांबाळून दवरिल्लें. आनी आयज जेन्ना ताका सगळ्या कडेन बेल रिजेक्ट जाला, आयज तो सांगता हायकोर्टाक की आय एम रेडी टू कम एंड कॉम्प्लाय म्हणून. सो लेट हिम कम. बट वन थिंग वेलिंगकर आय एम टेलिंग यू, वॉट इज देयर फॉर यू टू कम? यू गीव अ सिंगल अपॉलॉजी पूण म्हण मरे आमी गोंयकार, आमी वी आर पीस लविंग एंड टॉलरंट एंड वी आर फॉरगिविंग. तूं सॉरी म्हण, हात जोड आनी गोंयकारांक न्ही सॉरी म्हण. कित्याक तुवें न्ही हिंदू ओ कॅथलीक ओ मुस्लीम सबंद जे आमची कम्युनिटी आसा, जावं ती आमचे डिफरंट कास्ट आसा, रिलीजन आसा, तांकां लागून तितलेंच मागता की येवचें, तेणें सरेंडर जावचें आनी अपॉलॉजी मागची आनी कितें आसा तें कायद्यान ताजेर एक्शन जावचें म्हणून. देव बरें करूं. तर दिवचल पुलिसांनी धाडिल्ले तिसरे नोटिशीचें पालन करून आयज सांजवेळार दिवचले पुलीस स्टेशनार हजर रावपाचे सुभाष वेलिंगकार हांकां उच्च न्यायालयान आदेश दिला. तर आयज सांजेच्यान फुडें कितें घडटलें ही अपडेट गोमंतक टीव्ही तुमकां दीत रावतले. तशेंच आमचे सोशल मिडिया पेजीस इंस्टाग्राम, फेसबूक, यूट्यूब हाचेरूय आमी तुमकां अपडेट दीत रावतले. तो मेरेन पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.